म्हजी निवड जाल्ली आसा। हांव गोंय सरकारच्या वतीन समेस्त गोंयकारांच्या वतीन म्हणजे खूब खूब अभिनंदन करता। माननीय मोदीजींचे व्हिजन जेका आमी नवभारत निर्माण आणि अंत्योदय ह्या तत्वाचेर चलपी हे सरकार खरोखरच पयलेच फावटी आमची एक ट्रायबल भयण देशाच्या सर्वोच्च पदाचेर पावता। ह्या देशातल्या लोकां खातीर हो अभिमानाची गोष्ट आसा। आज पर्यंत अशें केन्ना घडूंक नाशिल्लें ते माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपच्या सकयल राष्ट्रपती पदाचेर जी एनडीएची कॅन्डिडेट द्रौपदी मुर्मू मॅडम जिका कॅन्डिडेट केल्ली ती आज प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट जाता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता की जेणे करून आमी अंत्योदय तत्वाचेर फक्त उलयना तर ते प्रामुख्यान सगळ्या बाबतींत करून दाखयता। आणि हे सगळें करता आसतना म्हणजे समेस्त आमी आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या आमदारांक आमी रिक्वेस्ट केल्ली की तेंच्यांनी मतदान आमच्या कॅन्डिडेटाक करचें। 25 आमदार सरकाराच्या बाजून आशिल्ली, 28 मतां आमकां मेळ्ळी, 3 मतां ही एक्स्ट्रा मेळ्ळी। त्या खातीर हांव तांचेय बी सगळ्यांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता। आमच्याय सगळे आमदार मंत्री आमचे अलायन्स पार्टनर एमजीपी आनी इंडिपेंडंट एमएलए आमच्या बरोबर आहात आनी एडिशनल 3 जाणांनी मतां मारल्या त्यांचे हांव खूब खूब आभार व्यक्त करता। आणि गोंयांतल्यान आमी लीड दिवपाक शकली म्हाका दिसता निश्चितच रित्या म्हणजे माननीय मोदीजींचे व्हिजन जेका आमी अंत्योदय आणि नवभारत निर्माण हें स्वप्न सातत्यात साकार जातलें। खंयच्यान दिसता तुमकां 3 मतां येयल्या ती तेवटेंच्यान येयली जाल्यार सर वायस प्रेसिडेंट इलेक्शन आसता सेम आसतलें सर वायस प्रेसिडेंट इलेक्शन ताज्या पेक्षा वाडूंक शकता तरी आमकां एक्सपेक्टेड आसली ताज्या पेक्षा मातशी कमीच पडली।